वेंचणुको तेंकल्यो तरी उमेदवारांची पक्षांतरां करपाच्यो प्रक्रिया अजून थांबना. उमेदवारी जारी केल्ल्यो तरी कांय उमेदवार अजून पक्षांतरां करतात. कोण एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षांत वता, कोण परत आशिल्ल्या पक्षांत परत येता. काँग्रेसीन आतां मेरेन 25 उमेदवार जाहीर केल्यात. आतां मेरेन काँग्रेसीन जाहीर केल्ल्या उमेदवारांची नांवां: दिवचले मेघश्याम राउत, थिवी अमन लोटलीकर, कळंगुटे मायकल लोबो, पर्वरे विकास प्रभुदेसाय, सांतांद्रे अँथनी फेर्नांडीस, सांखळे धर्मेश सगलानी, मडकय लवू मामलेदार, सांगे प्रसाद गांवकार, काणकोण जनार्दन भंडारी, पेडणे जितेंद्र गांवकार, सांताक्रूज रुदोल्फ फेर्नांडीस, कुमारजुंवें राजेश फळदेसाय, वाळपय मनीषा उजगांवकार, दाबोळे कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस, कुट्टाळे ऑलेन्सियो सिमोयस, नावेली आवर्तन फुर्तादो, म्हापशें सुधीर कांदोळकार, ताळगांवां टोनी रॉड्रिगीस, फोंडें राजेश वेरेंकार, मुरगांवां संकल्प आमोणकार, मडगांवां दिगंबर कामत, कुंकळे युरी आलेमांव, केपें आल्टोन डिकोस्टा, नुवें आलेक्स सिक्वेरा आनी वेळीं सावियो डिसिल्वा अशीं आसा. सांखळेंत मुखेलमंत्री दोतोर सावंता आड काँग्रेसीचो धर्मेश सगलानी वेंचणूक लढयतलो. कळंगुटे मंत्री लोबो काँग्रेसीच्या तिकेटीर वेंचणूक लढयतले. जाल्यार रेजिनाल्डाक काँग्रेसीची उमेदवारी जाहीर जावन तांणी पक्ष सोडून टीएमसींत प्रवेश केल्लो. मात रोखडोच तांणी तृणमूल पक्ष सोडलो. मात अजून कायदेशीर काँग्रेसींत प्रवेश केल्लो ना. रेजिनाल्ड काँग्रेसींत परत प्रवेश करपाचो आसा म्हूण बातमी सुत्रां कडल्यान मेळटा. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.